पंचायत वेंचणुकां खातीर सिमांकन आनी आरक्षण इतल्या गडबडीन करपाचें कारण कितें काय म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षान राज्य वेंचणूक आयुक्ताक पत्र केलां। ह्यान पयलीं पालिका वेंचणुकां वेळार कशी गडबड जाल्ली आनी कशे तरेन न्याय मागपाक सर्वोच्च न्यायालयांत धांव घेवचो पडिल्लो हें आमी पळयल्लें आसा। त्या खातीर फेररचणुकेची प्रक्रिया 10 मार्च मेरेन तरी स्थगीत दवरची म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षान मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आज स्टेट इलेक्शन कमिशन हांच्यांनी पंचायत निवडणुको ज्यो आसा जुनान जाता हाज्या वॉर्ड डिलिमिटेशना बद्दल डिक्लेअर केल्ले आसा। गोवा फॉरवर्ड पक्ष काही प्रश्न स्टेट इलेक्शन कमिशनाक विचारूंक सोदता। एक म्हणल्यार असेंब्लीचे निवडणुको हालींच जाल्यो आनी हाजे रिजल्ट जे आसा 10 मार्चाक येवपाचे आसा आनी ताजे नंतर सरकारूय बदल जातले। अशें आसतना गडबडीन म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स आसा ऑलरेडी बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। अशा वेळाचेर गडबडीन डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करपाक प्रोसेस चालू करप हातून एक हरिडली मॅनरान आमच्या मुखार एक मोठो प्रश्न चिन्ह पडटा की काय परतून स्टेट इलेक्शन कमिशन जशे तरेन म्युनिसिपालिटी इलेक्शना वेळाचेर ह्या सरकारा हाता बावले जाल्ले, सरकाराच्या हाता खाला बावले जाल्ले तशेंच परते जावंक लागला काय? कारण जे तरेन हरिडली मॅनरान ते पुश करपाक लागले येन्नाच 10 दीस उरल्या 10 ते 12 दीस उरल्या नवे सरकार स्थापन जावपाक 15 दीस आनी अशा वेळाचेर खंय ना खंय तरी बेगीन प्रोसेस करून घेवप आनी मेन मुद्दो म्हणल्यार ते सांगला की मामलेदार ऑफिसांनी दवरतले विथ रिगार्ड्स टू डील कोणाक जर ऑब्जेक्शन बी रेज करपाचें आसा हांच्यांनी जे प्लॅन आसा ते मामलेदार ऑफिसान वचून चॅक करचे। आज आमचे मतदारसंघ दक्षिण आनी उत्तरांत येते व्हडले आसात की प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना एवरी डे टू विजीट मामलेदार ऑफिस कोणाकूय ऑब्जेक्शन आनी हे पळोवपाक जाय जाल्यार आमचो डिमांड आसा की जर कोणाक वॉर्ड डिलिमिटेशनाचे ऑब्जेक्शन आमी घालपाक जाय दीस शूड बी केप्ट एट द रेस्पेक्टीव पंचायत ऑफिसीस जेणे करून स्थानिकांक सुद्दां इजी जावचे की आपल्या पंचायतीन केले आनी वॉर्डाचे बद्दल कितें गैरप्रकार आसा किंवा कितें भानगड्यो आसा जाल्यार थंय वचून ऑब्जेक्शन करतले। आमी एक पत्र आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनाक ताबडतोब डिस्पॅच केल्ले आसा की क्वेश्चनिंग द हरीड मॅनर इन वीच द स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅज कम आउट विथ द प्रोसेस ऑफ पंचायत इलेक्शन्स इन जून 22 जे इलेक्शन जावपाक ताचे जे वॉर्ड रिजर्वेशनार हाज्या संदर्भात आनी हाज्या पयलीं आमी पळयल्ले आसा जशे तरेन स्टेट इलेक्शन कमिशन बावले जाल्ले म्युनिसिपालिटी वेळार डिलिमिटेशन तशें म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन कशे तरेन मॅन्युप्युलेट केले रातचे 1 मेरेन वन भवनान बसून मॅन्युप्युलेशनां चालू आशिल्ल्यो ताच्या नंतर आमकां हायकोर्टान वचचें पडलें। हायकोर्टाक जिखतकच मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो सुप्रीम कोर्टान आमी वता डेमोक्रेसी साल्वार करपाक। सुप्रीम कोर्टान सनसणीत थापड जेन्ना कावन्सिलर पडले भारतीय जनता पक्ष सरकाराचेर तेन्ना खंय ना खंय तरी जाग आयली। आज परत अशेंच दिसून येता की परत एकदा स्टेट इलेक्शन कमिशन ह्या सरकारात बावले जाला काय म्हणून आमी डिमांड केला की 10 मार्च पर्यंत जे मेरेन रिजल्ट आउट जायना असेंब्ली इलेक्शनाचे त्या पर्यंत हे प्रोसेस होल्ड दवरचे आनी 10 मार्चा नंतरूच आफ्टर 10th मार्च ओनली द प्रोसेस हॅज टू स्टार्ट ऑफ द पंचायत वॉर्ड डिलिमिटेशन अँड रिजर्वेशन।